ऑगस्ट सगळ्यांनी याद दवरचो। ह्या दिसाचे महत्व खूप व्हड आसा। अखंड भारताचे 2 कुडके जाल्ले, खूपशा लोकांच्यो हत्याय जाल्ल्यो, हिंदू आनी मुस्लिमांची विभागणी जाल्ली, तशेंच देश स्वतंत्र करपा खातीर खूपशा हुतात्म्यांचे प्राण गेल्ले। हे यादीत हो दीस मनयतात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आमदार जोशुआ डिसोजान सांगले। पळयात। आयच्या ह्या एक्झिबिशनाचो उद्देश इतकोच आसा की आमकां 14 ऑगस्ट 1947 हो दीस आमी केन्नाच विसरूंक शकना। तो तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो ह्या दिसा आमच्या अखंड भारताचे हे 2 तुकडे केले गेले। आमी म्हणटा की त्या दिसाच्यो यादी जर आमी ताज्यो करीत, त्या दिसाच्यो यादी जर आमी आयजूय बी हे एक्झिबिशन ते पळोवपा खातीर लायिल्ले आसा। आणि म्हाका दिसता ह्या देशांतल्या तमाम नागरिकांनी कशा पद्दतीन म्हणजे ब्रिटिशांनी खरें म्हणजे वयता आसतना ह्या देशाचे जे 2 तुकडे करून गेले, हिंदू आनी मुसलमान हांच्या मदीं जी विभागणी केली गेली आनी मुसलमानां खातीर पाकिस्तान म्हटलो गेलो आनी ते करता आसतना पाकिस्तानांत रावपी कितलेशेच हिंदू हांकां आमी म्हणटा की लोक न्ही तर अक्षरशः म्हणजे लोकांच्यो हत्या केल्यो गेल्यो आनी हत्या करून ट्रेन भरून तांच्यांनी भारत देशांत धाडले गेले। खरें ह्या देशाचे स्वातंत्र्य करता आसतना आमी सगळे जाण एक संद हिंदू मुस्लीम पारसी सीख इसाई कोणूच डिफरन्शिएट करूं नाशिल्ले, एक संद हो देश स्वतंत्र करपा खातीर वेगवेगळे म्हणजे बाळ गंगाधर टिळक पासून ते आमी म्हणटा गांधीजी पर्यंत, सुभाषचंद्र बोस सगळ्यांच्या परीत प्रत्येकाच्या प्रत्येक वेळार त्या लिडरशिपीच्या सकयल लढले गेले आणि ब्रिटिशांक हांगासर वयचे पडले, वचूंक ना तर वयचे पडले। पण वयता आसतना सुद्दां तांच्यांनी ह्या देशाची विभागणी केली, तांच्यांनी ह्या देशाची फाळणी केली। आमी आज ह्या पार्टिशन हॉरर डेच्या निमित्तान हे एक्झिबिशन हांगासर लायलां। आमकां आयज 14 ऑगस्ट आमी मुद्दम याद करून घेता द थिंग्स दॅट हॅव हॅपन्ड ड्युरींग द इंडिपेंडन्स दॅट वी रिसीव्ड एज द नेशन ऑफ इंडिया। नो डाउट आमकां इंडिपेंडन्स गावलें, बट ऑल्सो टू गेट इंडिपेंडन्स ड्युरींग इंडिपेंडन्स द हार्डशिप्स एंड द brutal, very disturbing part of the independence was the partition, and I would like to say that nobody in today's day and age understands how bad and how severe the partition was. I myself have watched multiple documentaries on YouTube made by National Geographic and Discovery Channel. There are a couple of small documentaries, short documentaries about 30 minutes, 45 minutes regarding the partition of India, and in that you understand even though we got our independence, it was not just an independence the way we would have liked. No doubt India would have been a far stronger nation had there been no partition, but still that is what they demanded at the time, and that is what our colonial rulers at the time wanted to do. They separated us based on religion, and because of that they decided to make a line and put everybody on either side of it. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली।